गोंय सरकारान गोंयचो टॅक्सी पात्रांव येवजण चालीक लायल्या। ह्या येवजणे वरवीं गोंयच्या येरादारी मळाक घटमूट करपाची मोख राज्य सरकारान दवरला, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी येवजणेचें उक्तावण केल्या उपरांत दिली। गोवा मायल्स वरवीं 55 जाणांक टॅक्सी घेवन दिवन टॅक्सी भाडी मारपाचें काम ह्या येवजणे वरवीं जातलें। फुडाराक ह्या येवजणेचो लाभ 1000 गोंयकारांक करून दिवपाची मोख सरकारान दवरला, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां। पयले फावटी आम्ही म्हणटा की गोवा टॅक्सी पात्रांव ह्या स्किमीच्या निमित्तात आम्ही 55 जाणांक ह्या टॅक्सीचे पात्रांव केले। आम्ही फक्त म्हणजे ड्रायव्हर करूं ना, गाडी चलोवपाक लागना, तर तांकां टॅक्सीचे पात्रांव केले। म्हणून तर आज लेडीज पात्रांव जाता आसतना पेडणेकारांतली म्हाका खूब खोस भोगता। चलयो जावनूय तांच्यांनी गाडी आपल्या नांवार घेतली, ती गाडयेची पात्रांव जाली आनी गाडी ती दुसऱ्याक चलोवपाकूय लायतली। ही एक खरोखरूच सांगता अभिमानाची गजाल आसा। पुराय देशभर ओला आयल्यो, उबर आयल्यो, पण तांच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी इंट्रोड्यूस केल्यो। म्हणल्यार म्हाका दिसता हांव खूब खूब अभिनंदन करता गोवा मायल्स हांचे, कारण तांच्यांनी सामान्य मनशाक पात्रांव करपाचें काम जे आसा हे गोवा मायल्सान केलें, त्या खातीर उत्कर्शाचें अभिनंदन। तुम्ही पुराय जर देशभर पळयशात, ओला उबरात आपली तांच्यांनी टॅक्सी आपल्या कडेन भाड्याक लायली आसत, दुसऱ्याक पात्रांव करूंक ना। हांगासर गोवा मायल्सान दुसऱ्याक पात्रांव करपाचें काम केलें आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा बाबीन गुदिनो हांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना हे गोंय ट्रान्सपोर्टाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपा खातीर 50 वयल्यान 1000 टॅक्सी ह्यो गोवा मायल्साचेर जावच्यो आनी 1000 तरणाटे युवक भुरगे आनी युवती ह्यो स्वताच्या गाडयेची पात्रांव जावची। एक सुद्धा रुपया स्वताचो भरिनासतर तांकां आपली गाडी मेळची, ह्या निमित्तात तांच्यांनी तांकां गाडयाचे पात्रांव करपाचें जें ठरयल्या, टॅक्सीचो पात्रांव करपाचो जो ठरयला आनी गोंयांत ट्रान्सपोर्ट स्वयंपूर्ण जावपा खातीर जो हातभार गोवा मायल्स हांच्यांनी लायल्या, त्या खातीर गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयकारांच्या वतीन गोवा मायल्स ह्या कंपनीचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां।